सगळ्यांकही नमस्कारो. म्हजें नांव रघुनंदन आनी हांव सीता कल्याणा प्रसंग आसा. आयका रे तो पुता सांगता तुका कथा, लोकां सर्वा वेता तुज्या करची. सूर्या वंशारायू जल्लो दशरथ, अजराया पुतू यशवंत. ताका तेगो बायलो कौसल्या कैकेयी आनी सुमित्राबाई रूपवंती. तेगई बायलांक जल्लांती बालक, विष्णुरायाक जल्ले चिंता. किंतु रायान पुरेत्या पहिले ततलगी निमगिले इत्ते कोरका. पुरेत्यान सांगले यांनी कोरका म्हणू दिता नारायणू तुका पुतू. तिशी यज्ञ केलो देव प्रसन्न जाल्लो आनी राया दिल्लो पायसू. रायन त्या पायसू तेगई बैलान दिल्लो, तांका गर्भ व्हरलो नवासो. कौसल्येले गर्भांक तू जल्लो नारायण, सर्व गुणा पूर्ण रामचंद्र. कैकेयीले गर्भांक तू जल्लो भरतू, राम भक्ती रतू गुणवंतू. सुमित्रेले गर्भांक तू जल्लो लक्ष्मण आनी तो शत्रुघ्न जेवणांतू. चौगई बालांक विद्ये बुद्धी भरली, रायान तांका केली चौलू मुंजी. कौशिक मुनीन राम लक्ष्मणांक यज्ञ रक्षणेक आशील म्हणू आपोवन व्हरोन ताटकी मारोन केल्लो यज्ञ पूर्ण. कौशिकान तिशी मुखारतून वतना वाटेरी पाय गेल्ले शिलेरी श्रीरामाले. अहल्या ती देवी शिलिंटू उठायली, शापा मुक्ता जल्ली. ऐका बाळा जनाक म्हणू रायू त्याचे दुव सीता, लोकाची ती माता लक्ष्मी देवी. तिचे विवाहाक बापसून केले पण, कोण करता खंडन धनुष्याचे. ताका दिता पुत्री लोकाची जनित्री, त्या उतरा कात्री अशील म्हणू. त्या रामाक आनी लक्ष्मणांक घेऊन वयलो तैंका कौशिकू. ह्या वेळ्या सबेरी रायांच्या मुखा उबळणू तो बारे धनुष्य. क्षणांच्या भितरे रामान केले वडके, खाली पडल्या वडक्या इतरांच्या. हाडाच्या प्रमाणे त्यांना रामाल गळ्या, सीतेन घाल्ले माळा मोगऱ्यांची. रामाले बामांक सीताच्या पैन्यांक दिवनू जल्ले वर्डीक चौगांकरी. यसली ही कदा ऐकल्या मात्रान दिवो तुका कल्याण रामचंद्र. कान दिवनो ऐका सांगता तुका गुट, नावा बहु गुड श्रीरामाले. श्रीरामू तो देव आदि नारायण, लक्ष्मीलो रामणू भगवंतू. सीता आदि माया लोकाची दियाया, लक्ष्मणू तो शय्या श्री विष्णूलो. वायुदेवाल पुतू ताचे नाव हनुमंतू, रामाला तादूतू फलवंतू. आणि घेतलो जन्मू रावण मरचाक, हरण खर्चाक बुबारू.
राम लोका पिनू तोची तुका आणू दिवो तुका मानू या लोकांतू तुका पूर्ण विधी आणि बरी बुद्धी दिवो सर्व सिद्धी सदा काल सीता लोका माता ते तुका आसू दिवो तुका पावसू सुवर्णांचे रामाला तांबाऊ दिवो तुका रोग्य त्याची होडा भाग्य या जन्मांतू रामाला तादूतू साक्षात वायू पुत्रो दिवो तुका दीर्घायू थया कर्णू राम तुका रक्षक लक्ष्मणो बालको मारुती शिक्षको भक्तींचो राम सीता लक्ष्मणो आणि तो मारुती दिवो तुका प्रीती सदा काला ऐकरे तो बाळा करी रामा भक्ती तुका सर्व शक्ती नित्य रामू पूर्ण केली कथा सीता कल्याणांची इच्छा वाचकांची नित्य रामू. धन्यवाद.